हरवळ्या आशिल्लें रुद्रेश्वर देवस्थान फक्त भंडारी समाजाचेच कशें तें तांणी सिद्ध करचें अशें विधान सातेरकार समाजाच्या वांगड्यांनी केलां। आयतारा पत्रकार परिशद घेवन भंडारी समाज देवळाच्या अधिकारां विशीं वाद तयार करता असोय आरोप सातेरकारांनी केला। आमचे आतां जाणटे पूर्वज थंय इतले जे आमचे देवाचे कितें विधी कितें आहा ते आमी करीत येयल्ले, जाल्यार इतले दीस वाद कित्याक जावना? ह्याच वर्सा वाद कसो जालो? जाल्यार तेंच्यांनी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते म्हणटा की रुद्रेश्वर देवस्थान आहा पळय ते फक्त आमचे कमिटीचे आणि भंडारी समाजाचे आणि कोणाकूच रायट्स ना थंय। जाल्यार आमी जे गांवकार म्हणत थंय वचोन जे विधी जे कितें आमचो हक्क आहा पयलीं पासून आमी जे करीत येयल्या ते करताले पळय, ते कित्याक लागून करताले ते जर अशें म्हणटा जाल्यार ते तेंच्यांनी आमकां आतां सांगचें न्हू। इतली वर्सां आमचे जाणटे म्हाका दिसता तेंकां सुद्दां कोणाक खबर नासता, तेंकां म्हाका दिसता कितें खबरूच ना। ते जे उलयता पळय अशें अडाणपणांनी हेजो अर्थ हो जालो तेंकां कितें खबरूच ना। हे रुद्रेश्वर देवस्थान ते आमचे हरवळकारांचे पयले हरवळकार सातेरकार, केळवेकार आणि जोगेसकारांचे। थंय आमकां पूर्वापार पासून आमचे थंय आमकां अधिकार आहा। जी शिवरात्र आहा ती थंय आमीच वचून करता। थंय नंदीकडे किंवा गर्भकुडीन किंवा ते दिसा सगळी व्यवस्था आमीच करता। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हांगासून आमची होळी वयता रुद्रेश्वरा कडसून कुडणेश्वराक वयता, ती सुद्धा होळी आमी जवळजवळ 6 किलोमीटर आमी खानार मारून व्हरता, जवळजवळ 40 ते 50 मीटर होळी। म्हणजे हे पूर्वपार आमचे चल्ले आसा। जाल्यार हे भंडारी समाजाचे देवस्थान कशें हे तेंच्यांनी सिद्ध करून दाखोवचें।